गोयच्यान महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता। फाटल्या कांय दिसांनी पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो। सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो। उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो। ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना। उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो। अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली, पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावना। आमचा जवळजवळ 748 ट्रका उचलून लागला मॅडम म्हाका इमिडिएटली आम्ही टर्न आउट केलो आमचो टूर आणि विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टल व्हडलो प्लीज कॅबीन गेली बस हांवें ते हेल्प करून आमी उजो लागलो एक्टिंग्विश केली आणि मागीर तितून बॉनेटान म्हटल्यार आमी ते लॉक खोल्ले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टॅक्ट केलो। आज सकाळी म्हापसा सायटींतल्यान पेडणे वचपी एका कंटेनराक आग लागली। धारगळ कोलवाळ जो पूल आसा तो पूल क्रॉस केल्या उपरांत काही अंतराचेरच ह्या कंटेनराक मुखार आग लागल्यान व्हडा प्रमाणात कंटेनराची नुकसाणी जाली। पेडणे अग्निशामक दलाक कळयल्या उपरांत पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी म्हापसाय अग्निशामक दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पावले आणि आग आटोक्यात हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण कंटेनरान फाटल्यान व्हडा प्रमाणात सोऱ्याची निर्यात करपी जी बॉक्सां आशिल्ली ती बॉक्सां तो सोरो खंयच्यान हाडला हाचो आजून मेरेन पत्तो अबकारी खात्याक लागोंक ना। ह्या वाठारांत जी घडणुका घडल्या उपरांत सुरवातीक आमचे पेडणे अग्निशामक दलान आग विझयल्या उपरांत ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली। पेडणे पोलिसांनी ती मागीर RTO त्या उपरांत अबकारी खात्याचे ऑफिसर त्या वाठारान आयले, तांच्यांनी पाहणी केली, पंचनामो केलो, पूण सोरो खंयच्यान आयिल्लो हाची कागदपत्रां नाशिल्ली। जे गाडयेन कंटेनरान कॅबिनान जे कितें आशिल्ले ते सगळे जळोवन खाक जाला। ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात सोरो बेकायदेशीर वयता अशे अनेक तरेचे कागाळी आसात। फाटल्या दिसा 1 कोटीचो सोरो पेडण्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान धरिल्लो आणि होय आता व्हडा प्रमाणात सोरो कंटेनरासून व्हरपाचे काम कोणी तरी करताले आणि ह्या विशयी पेडणे जे अधिकारी आसात अबकारी अधिकारी ते उलोवपाक तयार ना। पेडणे पोलिसांकडे संपर्क साधल्यात, ते कॅमेरे समोर येवपाक उलोवपाक तयार जायनात। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।